दिनवाशी काळजान बापा तुजे समोर आयल्या अर्गा बलिदान भेटोंक जमल्या आमचेर तुवें वतल्या कुरपे देण्या पासत महिमा तुजी गाता सगळे सृष्टीचो रचना तूं आमचो मोग करताय हर एक जिवीचो मोगान पोस करताय कुरपे देणे दिवन आमकां तारण लाभयताय भुरग्यांक आमकां तुज्या गोपान घेताय दिनवाशी काळजान बापा तुजे समोर आयल्या अर्गा बलिदान भेटोंक जमल्या आमचेर तुवें वतल्या कुरपे देण्या पासत महिमा तुजी गाता मोगाळ भावन आनी भयणीनो देव बरी सांज दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता आनी आमी सच्या बलिदानाक मोगाचो येवकार मागता ह्या मिसाच्या बलिदानाची ते सवां ह्या प्रियासात अर्गां जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयता रियाना एंजल डिसोजा मदर तेरेजा वाडो अबिगेल ग्रेस डिसोजा सुरत घाल देवरीन लुसी जॉन डिसोजाच्या आत्म्या बसोत मीस भेटयता रॉबर्ट डिसोजा आनी कुटाम नित्य दरवाडो देवरीन फ्लोरीन मिनोजाच्या आत्म्या बसोत 20 आनी 6 वर्सांच्या मोरनाच्या उगडासा मीस भेटयतात स्टेला मिनेजस आनी कुटाम पवित्र घाल वाडो देवदीन दुमिंग रेमेडिया दिसोजाच्या आत्म्या बसोत मीस भेटयता रिचर्ड नजरेत मदर तेरेजा वाडो घरच्या आल्मा बसोत मीस भेटयता डेस्मंड डेविस डिसोजा मदर तेरेजा वाडो फुलगोत्रेंच्या आत्म्या बसोत मीस भेटयता डॉन कुटिनो सांजूद वाडो तशेंच पिरगस कुटुंबांतल्या कुटुंबा खातीर आनी कुटुंबांतल्या सान्यां खातीर तांच्या तेसावां खातीर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता तर आमची तेसावां मागणी सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करुया सोमयाची मजत करपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागून घेवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सोमया जेजू क्रिस्त जे करपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो मोगाच्यानो जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो उगडास करच्या ह्या दिसा अर्गां बलिदान भेटोवंक हे कुटुंबा बरी आमी सांगाता जमल्या आयची देवस्तुती क्रिस्ताचे पाटलावदारी जाल्ल्या आमी संवसारी ग्रेस्तकायेक लाभधन आसतना सर्गींच्या ग्रेस्तकायेक लाभधन रावंक जाय म्हणलो संदेश दिता आमच्या चलत्या जिवितांत आमचे लागीं आसलेली ग्रेस्तकाय एकामेका वांटून घेवंक देवा मुखार ग्रेस्त जावन क्रिस्ताचे खरे पाटलावदारी जावंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागया क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाल भवन आनी भयणीनो आमचे हरी एकल्याचें जिवीत देवाचें देणें जावन आसा आनी ह्या देवान आमकां रचतना ह्या संवसाराच्या जिविता खातीर न्हय बदलाक सर्गीच्या शाश्वीत जिविता खातीर रचलां तेगून ह्या संवसारी पयनारी बरवशाची यात्रिका जावन आमी फुडें वयचें तर ह्या 4 दिसांच्या संवसारांत आमी जियेत आसतना सर्गीच्या त्या जिविताक लाभधोन आमी जियोंक आनी ताका फावत असलें जिवीत जियोंक फावत असली थाराय आमी ह्या संवसारी जिवितान करूंक आनी बुदवंत मनशां जावन जियोंक तसो सोमी आमकां हरी एकल्याक ताच्या कुरप्या देण्यांनी बरोवन दी आमच्या मतींक उजवाड दिवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया तर हें पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वेताना आमी हरी एकली ना फावो पातकी अस्कत म्हणल्यार आमी वळखून घेवया ह्या संवसारी वस्तूंक संवसारी संगतीक संवसारी ग्रेस्तकायेक लाभधोन आमचें जिवीत आमी विभाड केल्ल्या खातीर तें बेजारायेचें दुखाचें केल्ल्या खातीर सोमया लागीं एकामेका लागीं बोक्सांनी मागया आनी नितळ काळजान ह्या बलिदानाक आमी आयती जावया संगत आमी म्हणया हांव पातकी सर्पदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडां सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसत बगेर सदांच सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर. महिमा देवा सगे आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी सर्वेश्वरा देवा सगळींच्या राया सपदवेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या फुलता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. आमकां कितें मागोवंक आसा विशेश तेसावां वा कोणें आमचे लागीं मागोवंक विसरल्यान तांची तेसावां एक घडी सोमयाच्या पांयां तळा समर्पण कर. एक घडीभर आमी मागया. सर्वेस्परा तुज्या साकरांक पाव, तुका उलो मारतेल्यांक सदां दुलोबायन वागय. तुवें आमकां रचलें आनी तूंच आमकां सांबाळताय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूं सांबाळ. वो उपकार आमकां कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमया तुज्या वता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. उपदेशकाच्या पुस्तकांतले वाचप. उपदेशक म्हणटा व्यर्थच व्यर्थ, व्यर्थच व्यर्थ, सगळे व्यर्थ. कारण जो मनीस जाणवायेन बुद्धवंतकायेन आनी हुशारकायेन वावुरला त्या मनशान आपणा कडेन आसा तें सगळें ताचे खातीर वावरूंक नातलेल्याक सोडून वचोंक जाय. हेंय व्यर्थ आनी एक व्हड अन्याय. कित्याक सुर्यापंदा मनशान कश्टान आनी मिनतेन केल्ल्या सगळ्या वावरा वरवीं ताका कितें फायदो. ताचे सगळे दीस कंती बरीत, ताचें काम एक व्हड त्रास, रातचें लेगून ताचे मतीक समाधान ना. हेंय व्यर्थ. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार.
ईश्वरा संततीच्या संततेक तूंच आमचो आसरो सर्वेश्वरा संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो मनशानो पाटी वसा अशें फरमानती तूं मनशांक परत्यान मातयेक पाटी व्हरता 1000 वर्सां तुजे दृश्टे येवन गेल्ल्या कालच्या दिसा वा रातीच्या एका पारा सारकी सर्वेश्वरा संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो तूं मनशाक उदकाच्या लोटा परी व्होडन व्हरता ताची जिणी एक सोपाण कशी सकाळीच्या देसा जीव जातल्या तणा बरी दीस उदेताना तें जीव जावन फुलता दीस भरताना तें बावून सुकता सर्वेश्वरा संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो सर्वेश्वरा संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो सां पावलोन कोलेसेगरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप भाव भयणीनो क्रिस्त सांगता जर तुमी जिवान जाल्यार तर सर्गींच्यो वस्तू तुमी आचरेगा थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा संवसारी वस्तूक गमान दिनासतना सर्गींच्या वस्तूक चड मोन दिया कित्याक तुमी मेल्यात तुमची जिणी क्रिस्त सवें देवा थंय लिपोवन आसा आमचें जिवीत जावन आसलो क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुमी ताचे सांगता महिमेन प्रत्यक्ष जातल्यात ह्या पासत तुमचे थंय आसलेल्यो संवसारी कुशलयो ओडण्यो उमटून काडा व्यभिचार अनिश्कळपण कामाचार खोट्यो ओडण्यो आनी आबुस्वार्थ एका तरेची बोंब्या पुजा तुमी पयस करा एकामेकाक खोटय नाकात पोरण्या सैमाक ताज्या कर्तव्य समेत पाड कर नवे सैम तुमी नेसल्यात आपली संपूर्ण वळख तुमकां दिवन आपल्या सारक्याक तुमकां हाडटा पर्यंत देव आमचो रस्ता कळनासतना तुमकां नवी करीत आसा ह्या नव्या जिवनांत ग्रेक आनी जुदेव सुन्नत केल्ले आनी सुन्नत करिनासलेले अनागरीक सितियान गुलाम आनी स्वातंत्र्य म्हणलो वेदस ना क्रिस्त सक्कड देवाचें उतार हे देवाचें उडकार Alleluia, 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 Alleluia. आपण दुर्बळी म्हूण जाणा ती कितली भागी सर्गींचे रास्तांचे Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया तवळ जम्या मदलो एकलो जेजू लागीं म्हणालो मिस्री आमच्या कुटुंबाची आस्त वांटेकर दिवंक म्हज्या भावाक सांग जेजून ताका जाप दिली इश्टा तुमचे मदें न्यायनीत वा वांटे करूंक म्हाका कोणें नेमला उपरांत तांकां ताणें सांगलें पळया
सर तराच्या आपस्वार्थ जावन आलाग रावंक सत्राय गेया कित्याक मनीस कितलोय ग्रेस्त जावी येत पूण ताचें आस्त बदीक ताचें जीवन जायना. उपरांत जेजून तांकां ही ओपार सांगली. एक ग्रेस्त मनशाचे बुयंत एक फावटी उदंड पीक जालें. तोवल तो आपणा इतल्याक चिंतूंक पडलो, हांव कितें करूं, म्हजें पीक दास्तान करूंक म्हाका सुवात पावना. शेकी तो म्हणालो, हांव एक करतां, म्हजीं कोठारां मोड घालता आनी ओड कर्ण बांदता, सगळें म्हजें पीक आनी म्हजो माल तांतूं भरता. उपरांत हांव म्हाकाच अशें म्हणटा, अदृश्टवंत मनशा, सबार वर्सांक पाव अशें दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा, सवकासाय घे, खा पिये आनी गम्मत मार. पूण देवान ताका सांगलें, हत्त पिश्या, आयचे राती तुजो जीव तुजो लागचो फाटीं विसारचो आसा, तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणाचो जातलो. असली गत म्हणयेत आपणाकच दिरवी पुंजायतल्याची, पूण देवा उजेर ग्रेस्त जावन नातलेल्याची. देवाचे उतार हे वगणे तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाल भावानो आनी भयण्यानो, सद्या काळाच्या 18व्या आयताराच्या देवस्तुदेक आज आमी हांगासर सांगाता जमल्या. आयची वाचपां आमी आयकलीं. थोडो वेळ ह्या वाचपांचो नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. ह्या सकड तिनी वाचपांचो सारांश जावन 3 संगती हांव तुमचे मुखार दवरूंक आशेतां. पयलो विशय म्हाका उडासाक आयलें, एक व्यक्ती मंगळुरांत, एक ग्रेस्त कुटाम, करोडांनी पयशे आसले मोगाचे न्हू, जायती ग्रेस्त काय आसली. आनी एक दीस औचित्य म्हणल्या बरी ह्या करोडपतीक हार्ट अटॅक जालें, हृदयाघात जालें आनी घराच आपणाच्या पत्नीच्या उस्क्यार म्हणल्या बरी तो मरण पावलो. आनी ताच्या उपरांत ही ताची पतीन मुस्तबटी रोडोन गेल्ल्या कडेन सांगता, आमचे लागीं इतले पयशे आसात, इतली ग्रेस्त काय आसा, करोडांनी आसा, पूण म्हज्या घोवाक आस्पत्रेक व्हरून ताचो जीव वाचोवंक समेत देवान आमकां अवकाश करून दिवना, तर इतलें आसून कितें फायदो. मोगाल भावानो आनी भयणीनो, आमचें जिवीत देवाचें देणें जावन आसा. ह्या जिविताचो रचणार देव, ह्या जिविताचो सांबाळणार देव, हे जिवीत चलयणार देव. मोगाल भावानो आनी भयणीनो, ह्या जिविताचेर आमकां कोणायक हक्क ना. मोगाल भावानो आनी भयणीनो, हें सत आयच्या दिसा आयची वाचपां आमच्या मुखार दवरूंक आमकां प्रयत्न करतात. आयच्या वांजेलाच्या वाचपाचेर एक घडीभर आमी नदर घाली जाल्यार तो ग्रेस्त मनीस, ताच्या शेतांत जायतें पीक जालें, ताचो जागो ताका पावलो ना. कोठारां पोरणी मोडलीं, व्हडलीं करून बांदलीं आनी तो म्हणालो, हांव जायत्या वर्सांक जाय पुरतें हांव दास्तान करतां. आनी मागीर तो ताकाच म्हणालो, अदृश्टवंत मनशा, सबार वर्सांक पुंजायलेलें आसा, खा पिये गम्मत मार. आनी पूण देवान त्या राती ताका कितें म्हळें, हत्त पिश्या, आयचे राती तुजो आत्मो वा तुजो जीव हांव घेवच्यार आसा, तर तुवें रास केल्लें पुंजायलेलें हें कोणाचें जातलें. मोगाल भावन आनी भयणीनो, आमचें एकल्याचें जिवीत अशें न्हय गे मोगाचें न्हू, तर आमी कोणाक पुंजावंक जाय. आमचें जिविताचें दिरवें कितें, कसली दिरवीं ह्या संवसारांत आमी सोदून आसा, कितें आमच्या जिवितांत आमी पुंजावंक अत्रेगून आसा. मोगाल भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचें दिरवें जेजू क्रिस्त. मोगाल भावन आनी भयणीनो, तेगून आयच्या दुसऱ्या वचपाची निमाणें उतरां कितें म्हणलें, क्रिस्तस सकडांक क्रिस्तस सकड, ताच्या बागार दुसरें कितेंच ना. मोगाचें न्हू, आमचें जिवीत क्रिस्त आनी आमचे जिविताचें मोलादीक दिरवें क्रिस्त. मोगाचें न्हू, तुजे कडेन कितलेंय आसूंक पुरो, तुज्या जिविताचो धनी तूं न्हय, तुज्या जिविताचो धनी जेजू क्रिस्त म्हणलें.
आनी आमचें दिर्वें जेजू क्रिस्त म्हणलें ही वाचपां आज आमकां समजोवंक प्रयत्न करतात. त्या देखून मोगाळ भवन आनी भयणीनो, ह्या 4 दिसांच्या संवसारांत आमी जियेतना कोणाक आमी भियेजय. त्या देखून माथेवाचो वांजेल आमकां सांगता कोणाक भियेजय. ह्या संवसाराचो जीव काडटल्यांक तुमी भियेनाकात, तुज्या कुडीचो नाश करतल्यांक भियेनाकात, बदलाक भियेया. तुजी कूड आनी आत्मो येमकोंडाच्या उज्यान लासूंक सकतेल्याक ताका तुमी भियेया. आनी तो जावन आसा जेजू क्रिस्त, आमच्या जिविताचो दातार, आमचो सोमी मोगाळ भवन आनी भयणीनो. त्या देखून आज पयिल्लें आमी मानून घेवया मोगाचें न्हू. आमच्या जिवितांत आमी सगळ्यांनी पुंजावंक कितलो वावर केल्यार पावना, आनी तें पुंजावंक कोणाक? जेजू क्रिस्ताक. जेजू क्रिस्ताक आमच्या जिवितांत पुंजावंक आमी प्रयत्न करचे. जेजू क्रिस्ता विचांत चड आनी चड नियाळ करूंक, चड आनी चड समजोवंक, चड आनी चड मागणें करूंक, चड आनी चड ताका लागीं येवंक, चड आनी चड साक्रमेंतांत आराधनांत भागीदार जावं, मिसाच्या बलिदानान वांटेली जावं, चड आनी चड हें दिर्वें आमचें करून घेवंक आमी हर एका दिसा अत्रेक जाय, हर एका दिसा आमी प्रयत्न करीचे. तवळ मात्र आमचें जिवीत शाबीत आनी सोबीत आनी शाश्वीत सर्गी बंदराक पावतलें मोगाचें न्हू. हें सत. आनी त्या देखून आमच्या जिविताची ग्रेस्त गाय, आमच्या जिविताचें दिर्वें, आमच्या जिविताचो धनी सोमी म्हणलें आमी घेवंक आमी प्रयत्न करया मोगाचें न्हू. दुसरें विशय जावन आसा म्हाका आनी एक घडीत थोड्याच दिसा आदीं हांवें पोर मंगळारा सकाळींच्या मिसाक सांगलें. थोडे दिसा आदीं हांगासर लागशिल्ल्या एका पुलीस स्टेशनाचो एक पुलीस एका इगर्जेक भेट दिल्ल्या वेळार एका स्त्रिये लागी उलोवन म्हणालो खंय आमच्या पुलीस स्टेशनांत मस्त केजी क्रिस्तांवांच्यो आनी क्रिस्तांवांच्यो केजी दुसऱ्यो खंयच्योय न्ही वाटेच्यो आस्तेच्यो एंत केजी आनी तोय मंदरसून आसोन म्हणालो खंय ह्यो केजी दुसऱ्या कोणाच्यो न्ही, बाबा मदल्यो, भाऊ भयणी मदल्यो, भाऊ भयण्याच्यो, ह्यो केजी क्रिस्तांवांच्यो. तुमी इतले मिसाक येतात, तुमी इतले मागतात, पूण क्रिस्तांवां मदें मोसोर हागे राग फरीकपण उणें जावना. एक क्रिस्तांव पुलिसान म्हणलें उतरां गे मोगाचें न्हू. तुमच्या मदें मोसोर राग हागे फरीकपण हें उणें जावना. एंत व्हांवोवन तुमी वेतात आनी ताच्या फाटल्यान कोर्टांत पुलीस स्टेशनांत नाचतात ललतात म्हणालो खंय. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आबलेसपण देवान दिल्लें तितलें आमकां पावना. आनीकी चड आनी चड पुंजाय जाय म्हणलें मस्तबटी आमचें चिंताप, हेरांचें लुटूंक प्रयत्न करचें, हेरांचें हेरांचें आमचें जावन घेवचें. हांगासरत हांव खंय नांव सांगूंक आसतना येत्त परिसरांत एका क्रिस्तांव भावान आनी एका क्रिस्तांव भावाचो जंय फोर्जरी डॉक्युमेंटा करून ताचो जागो सगळो आपणाच्या नांवार करून घेतलो. आनी त्या उपरांत त्या व्यक्तीक कळलें आनी ताच्या उपरांत परत ताचोच जागो ताच्याच नांवार करून पाटी कान घेवंक ताणें लाखांनी करसिल्लें मोगाचें. हें काणी न्ही, हें घडिल्लें घडिता आमच्याच परिसरांत हांगाच आसलें पावना. हेरांचें लुटूंक आमी प्रयत्न करचें मोगाळ भवन आनी भयणीनो. कित्या खातीर हो संवसार 4 दिसांचो आज आसा, फाल्यां आसांगी नांगी आमकां हर एकल्याक आमकां कोणायकी कळीत ना मोगाचें न्हू. जाल्यार देवान दिल्ल्यांत आमकां तृप्ती ना. आनीकी 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 जाय म्हणलें आशा, आपलेसपण, स्वार्थ, मोसोर हागे आनी हाका लागून आमचें जिवीत 4 दिसांचें आमी होगडावन कान गेलां. आमचो संतोश समाधान आमी नाश करून गेलां आनी आमी हर एक दिसा टेन्शनान बेजारायन खंतीन आमी जियोवचें. आमचें जिवीत देवान दिल्लें दिर्वें आमी नाश करून आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो. आयच्या पयल्या वाचपांत उपदेशक पुस्तकांत आमी आयकलें कितें म्हणटा. ही उतरां एक घडी आमी मोतीक वेली जाल्यार कितलीं अपुर्ब्याची उतरां मोगाचें न्हू. एक घडी हांव परत उडासा करूंक आशेतां. जो मनीस जानवायेन बुदवंतकायेन आनी हुशारकायेन वावुरला त्या मनशान आपणा कडेन आसा तें सगळें ताचे खातीर वावरूंक नातलेल्याक सोडून वचोंक जाय. पळया, हांवें बुदवंतकायेन शाणेपणान इतलें पुंजायलां, ताचे खातीर काम करिनातल्याक फाल्यां हांवें सोडून वचा जाय मोगाचें न्हू. हांव कितेंच व्हरून वचना. हें सत आमचें हर एकल्याचें, हें सत आमच्या जिविताचें. केदाळ म्हणना
आमकां आपोवन आयिल्ल्या वेळार अवचित आमी उठोवन वसा जाय आनी आमी कितें शाणेपणान वा हेरांक लुटून कितें जोडलां आमी कांय व्हरून वचना हांगात सोडून आमी वसोंक आसा मोगाचें न्हू त्या देखून आमचें जिवीत ह्या संवसारांत 4 दिसांचें आमी कशें जियोवन आसां आमी कितें करनासां त्या विशयान आमी चिंतचें बरें त्या देखून आयचे दुसऱ्या वाचपांत सांत पावलो कोलस्सेकारांक बरयल्या पत्रांत आमी खंयच्या संगतीक अत्रेगाचें ह्या संवसाराचें आस्त आनिल्लें म्हजें करून घेवं त्या भावान म्हाका दिवना ह्या भयणीन म्हजे भितर घालां ताणें लुटलें हाणें लुटलें आनी तेंत करूंक तेंत जोडूंक ताच्या फाटल्यान आमी धांवोन धांवोन सगळें आमचें जिवीत सत्यानाश करना सांगी मोगाचें न्हू आमी खंयच्या संगती खातीर लालेवन आसा ह्या संवसारांत शाश्वीत रावचे खातीर वा सर्गींच्या जिविता खातीर त्या देखून सांत पावलो कोलस्सेकारांक म्हणटा सर्गींच्या जिविता खातीर अत्रेगून रावा त्या देखून संवसारी वस्तूंक गमान दिनासतना सर्गींच्या वस्तूंक चड मोन दिया कित्याक तुमी मेल्यात सांत पावलो म्हणटा तुमी मेल्यात तुमची जिणी क्रिस्ताचें देवा थंय लिपोवन आसा आमचें जिवीत जावन आसलो क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुमी ताचे सांगता महिमेक प्रत्यक्ष जातल्यात त्या देखून आमी मेल्या पवित्र स्नानाच्या सक्रामेंता दिसा आनी आमकां आसा जाल्यार क्रिस्ताचें जिवीत मोगाचें न्हू आनी आमी ताचे सांगात जियोंक वेता आनी त्या देखून सांत पावलो आमचें जिवीत कसलें जाय जाय संवसारांत आमी कितें करी जाय कितें करनो जो सांत पावलो आमकां भोव अपुर्ब्याच्या उतरांनी विवरण दिवचें आमी आयकलें मोगाचें न्हू त्या देखून आमचें जिवीत कितें कशें आमी जिये जाय तें आमी समजोवंक त्या दिशेन आमी जियोंक आमचो इल्लोसो राग मोसोर हागे फारीकपण हें आमी सांडया मोगाचें न्हू आनी 4 दीस आमचें जिवीत संतोशाचें करया समाधानाचें करया तें तृप्तेचें करन एक दीस सोमी आपयतना आमी बाईसन वचोंक सांबावला बरी आमी म्हणोंक म्हजें झूज हांव बरें झुजलां म्हजी धांव हांव बरें घान धांवलां आनी नितीवंतान तयार केल्लो तो मुकुट जोडूंक हांव आयतो आसा ही उतरां आमची जावच्याक तसली तयारी करच्याक आमी प्रयत्न करया मोगाचें न्हू तिसरें जावन आसा म्हाका हें नियाळ करतना आयची वाचपां आनी एक मानेस्त तसो उगडास आयलो मोगाचें न्हू आमचोच मंगळुरी समाजांतलो एक नांवार्दीक मानेस्त मायकल डिसोजा पुत्तूरचो ताचे कडेन करोडांनी आसा मिलियागांतल्यान आसा म्हण येत मोगाचें हांव ना म्हणना ताचे कडेन आसा पूण एक बरो मनीस एक सादो मनीस मोगाचें न्हू आजकाल आमच्या मंगळूर दियेसींत दुर्बळ्यांक आमच्या भिरगजांक आमच्या संस्थ्यांक करोडांनी मिलियांनी ताणें दिलां आनी दिवनूच आसा मोगाचें न्हू जें कितें देवान ताका दिलां आनी तो केन्नाय म्हणटा कित्याक म्हळ्यार मस्त बडी हांव ताचे कडेन उलयल्लो ताच्या घराय गेल्लो आसा केन्नाय म्हणचें देवान जें कितें म्हाका दिलां तांतलो थोडो वांटो हांव देवाक पाटी दितां आनी त्या देखून बऱ्या कामा खातीर दिता म्हणटा मोगाचें न्हू देवान आमकां दिल्लें जिवीत देवान आमकां दिल्लें बरेपण आमचे खातीर मात्र न्ही मोगाचें न्हू आमी हेरांच्या बरेपणा खातीर हेरांच्या फायद्या खातीर आमी वांटून घेवंक आसा मोगाचें न्हू थोडे फावटी कुटुंबांत आवय बापायनी जोडिल्लें भुरग्यांक दिनात आनी भुरगीं थोडे फावटी आवय बापायक पळोवन घान घेनात असली परिस्थिती आमच्या आज कुटुंबांनी थोड्या कुटुंबांची आवय बापाय येदोळूत आश्रयांत आसात आनी थंयसर कोणी भेट करूंक वचना तसली परिस्थिती मोगाल भवन आनी भयणीनो त्या देखून देवान म्हाका दिल्लें जिवीत म्हजे खातीर मात्र न्ही म्हजें जिवीत हेरां खातीर आमी जियोंक आसा म्हणलें आमी समजोवंक आयच्या दिसा आयची वाचपां आमकां आपोवणें दितात मोगाच्यान त्या देखून देवान आमकां दिल्ल्यांतलें इल्लें आमी हेरां लागीं वांटून घेवन जे कोण कश्टांनी आसात दुखांनी आसात आतां वांटून घेतना म्हणटाना खाली पयशे मात्र न्ही मोगाचें केवळ वस्तू मात्र न्ही देवान म्हाका दिल्लें जिवीत म्हजो इल्लो वेळ म्हाका दिल्ली तालेंतां देणी म्हाका दिल्ली बरी भलायकी बरेपण म्हाका दिल्लें एक बरें मन हांवें हेरां सांगता वांटून घे जाय हेरांच्या बरेपणा खातीर हेरांच्या फायद्या खातीर हेरांच्या उदारगते खातीर मोगाचें न्हू केन्ना म्हजें जिवीत हेरां खातीर जरयता एक वात आपणाक जरयता हेरांक उजवाड दिवच्या खातीर आमचें जिवीत आमी खाली करन हेरांक उजवाड दिलें जाल्यार आमचें जिवीत सार्थक तर मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो आज ह्या देवाच्या उतरांचो आमी नियाळ करतना आनी हो संदेश आमी जोडटाना मोगाल भवन आनी भयणीनो आमी क्रिस्तांवां आमी मिसाचें बलिदान भेटयलां मागणें मीस रजार आमी करता मोगाचें न्हू तर आमचें तें
इल्लीशी बदलावन हाडूंक आमचें जिवीत नवीकृत करूंक हो संवसार 4 दिसांचो शाश्वीत न्हय म्हणलें आनी हांवें कितें केलां कितें हांवें जोडलां हें म्हजे खातीर न्ही फाल्यां हांवें सोडून वचोंक आसा म्हणल्यार त्या भोगणांनी आमचें एका दिसाचें जिवीत समाधानान आमी जियेवया संतोशान जियेवया बोगसानान आमी जियेवया आनी त्या मारिपात आमी सर्गींच्या जिविताक आमी तयारी करया मोगाचें आनी एक दीस सोमया सांगाता त्या दिरव्या सांगाता सर्गी आमी जियोंक आमी फावो जावंक तसो सोमी आमकां जाय आसली कृपा बोळ सकत दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागून घेवया आमीन. एकाच देवाक सत मानता सर पदवेदार बाप तो सर्गा निमित्त मेसो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोमया जेजो क्रिस्ता सत मानता देवाचो एकलोच पुतो सर काळा दी बापातावन जल्माला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपजलो खरो देव तो देवातावन जल्माला ताका रसूंक ना बापाच्या सैंबासो ताच्या वरवीं सर्व वस्तू केल्या आमा मनशा बातोत आनी आमचे सोडून येपसोत सर्गार थावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कामरेचे उदारी ताणें कोण घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पावचले ताका कुसार मारलो ताणें कश्ट मोरान सोंसलें आनी ताका आनी केपिलो आनी पवित्र पुस्तक प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवंत जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांचे आनी मेल्यांचे मुर्शे बरोवन वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवाडीचे शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सत मानता ईश्वर आनी जीव दाता तो बापा आनी पुता आमनीत जाला बापा आनी पुता बराबर ताका समान सर्गो नमस्कार आनी महिमा फावो प्रभा वरवीं कबूलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूतावरी स्थापलेले देव सभेक सत मानता पत्काच्या बक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसता म्हणून मानता आनी मेल्यांच्या पुन्हा जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मोगाल भवनो आनी भयणीनो आमचें जिवीत सर्गींचें आनी आमी बरवशाची यात्रिका तर आमी बरवशान फुडें येतना एक दीस सर्गींचें राज सर्गींचें जिवीत आमचें जावच्याक जाय आसली कृपा ह्या भवार्थांच्या प्रार्थना रुपान आतां आमी मागून घेवया. बापा पवित्र सभेच्या मणेरांचे त्यागाचे समर्पीत जिवीत सर लोकांक संवसारीक संगतीच्या व्यर्थपणा विशीं एक उत्तम शिकोवण जायशें आनी अशें हेरांक बरी देख जायशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणें आयक. संवसारांतल्या सर ग्रेस्त राष्ट्रांनी देवान तांकां दिल्ली ती ग्रेस्तकाय देवाचें देणें म्हूण मानून घेवन गरजेवन दुबळ्या राष्ट्रा सवें वांटून घेवंक राष्ट्राच्या मुखेल्यांक बरें मोन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. आमच्या फिरगज कुटुंबांत खंयचेच भेदभाव नासतना सर्वांक एकाच देवाची भुरगीं म्हणलो मनोभाव उदेवन सर कुटुंबांनी माया मोगाचें वातावरण आनी सेवेचो मनोभाव रस म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. विविध पिढे निमते कश्ट येतल्यांक तशेंच उतार प्रायाच्यांक मोतीक समाधान दी आनी बरी भलायकी दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. आप स्वार्थाक बली जावन आपल्याच भावा भयणीक तिरस्कार करून शेजारां थंय आनी देवा थंय निर्लक्ष दाखोवच्या सर आमच्या क्रिस्तांव कुटुंबांनी निस्वार्थी मोग वांटून घेवचो मनोभाव आनी पेलां थंय हुस्को उपजशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. येवकरिस्ताच्या वेदी भोवारी हजर जातले आमी समेस्ताने आमच्या चलत्या जिवितांत आमचे लागीं आशिल्ली ग्रेस्तकाय एकामेका वांटून घेवंक आनी देवा मुखार ग्रेस्त जावंक आनी क्रिस्ताचें खरें पटलावदारी जावंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. एक घडी भर आमचे दोळे धांपया आमकां कितें मागूंक आसा ते आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबा खातीर गांवांत परगांवांत आशिल्ल्या कुटुंबाच्या सान्यां खातीर आमच्या भुरग्या बाळां खातीर तांच्या शिकपा खातीर तांच्या बऱ्या फुडारा खातीर मलगडी प्रायवंतां पिडेस्त भावंडां आमच्या कुटुंबांनी आसा तांचोय उडास काडया. तांच्या भलायके खातीर बरेपणा खातीर मागया. आस्पत्रेंत आमची पिरगस घरां आसात तांच्याय बऱ्या भलायके खातीर सोम्यान तांकां बेगीन सगोवन कर बरी भलायकी दिवचे खातीर आमी मागया. कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर
कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा म्हूण बघता तांचे खातीर आमी मागया. प्रत्येक जाण आमच्या बोवारी जी कितें दुर्बळकायेंत कश्टांनी कितेंच नासतना समस्यांनी आसात असल्या भोवंडां खातीर आमी मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुता मारी पात आमकां सर्गींचें जिवीत तुवें लाभयलां. आमी ह्या संवसारी पयनार बरवशाचे यात्रेक जावन फुडें वेता आसतना हर एका दिसा त्या सर्गींच्या जिविताक लालेवन एक बरें जिवीत जिवंक आमकां आदार दी. आमी उबारलेली मागणी तूं मानून घे. तुज्या कुशे मना प्रमाणे आमकां कितें गरज आसा तें तूं लाभय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. अंतर लागी समल्या काणिको हाडून या मोगान सुखा दिता स्वीकार कर मन परता. अंतर लागी समल्या म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदा देवा बापा मानता तसलें जावं दी म्हणून मागान. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून देव. प्रार्थुया. सर्वेस्परा प्रसन्न जावनी देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता त्या बलये वरवीं आमी तुका सदां ओंपलेलें बलिदान जावंक निर्मी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सवेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेश्वराक उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिनवासुया. वयशेमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदर आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जग नवो जिवीत नवे. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुना जीवनपणान जिखले आमा समेस्तान जिवीत ससनाचे. आपल्या महिमे वंशक प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गेची. देखून आतां सगळ्या देवादूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेश्वर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सगी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नामी येता ताका जय. ओ सगी तुका जय जय. ओ सगी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र. तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगान
आपलेच कुशेन कस्टमरां सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें येरागन पातकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा करान. बावर्त सोगून परगटया. जिसू मेलो, जिसू जीवन जाला, जिसू नव्यान येतलो. जिसू मेलो, जिसू जीवन जाला, जिसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मोन्ना स्वानीपणा जीवनपणा स्वामी भक्तीपणे उडास करता आनी वो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत तेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो 14 आमच्या भगियन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या येसाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुना जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. एक घडीभर आमच्या दोळे धांपिया. आमच्या कुटुंबांत हांव देवदीन जाल्ल्या मालगड्यां खातीर आमी मागया. तांच्या कश्टांचो वावंटीचो फळ आज आमचें घर, आमची आस्त बदीक ताणें आमकां दिल्लें. त्या देखून तांचो उडास काडया. तांच्या आत्म्याक शांती आमी मागया. तांकां आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पसान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावखन आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. औंका मुरये देवाचे माये सांगता, बगयो झुजे तिचो पती, बगयो दमदुतां सांजू दुता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखान आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजून शिकयल्या उतरांनी सर्गीच्या बापाक उलो मारया. आमी ताची भुरगीं म्हणलें वळखून सांगता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त गाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुदी सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतलें, विघ्नांतलें, वायटांतलें, पिडेशिडेंतलें आनी स तरेच्या अवघडांतलें आमकां हरी एकल्याक तूं वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदुता म्हळें
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या फातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तो जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. सुमयेची शांती एकामेकां वांटून घेवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात ओ जेसू, ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती आमकां ग्रेस्त करच्याक ताची सर्गीची ग्रेस्त गाय सांडून संवसारी मनशा बनून आपणायिल्लो आनी त्या मरीपात आमकां ग्रेस्त गेल्लो, सर्गीचें जिवीत दिल्लो आनी आपणाचें जिवीत आमकां दिल्लो. तर ह्या सुमयाच्या जेवणाक आपयलां आमी सुभागी. सुमया तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू म्हज्या देवा, जेसू म्हज्या राया, जेसू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. जेसू म्हज्या देवा, जेसू म्हज्या राया, जेसू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. जीवित दिवचें उदक. जेसू म्हज्या देवा, जेसू म्हज्या राया, जेसू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गटायन भरल्याय. सर्गींच्या वाटे सदांच आमकां राख आनी अशें सस्नाच्या सुखाक आमकां पावय. या आमी मागता तुज्या पुता जेसूचें नांवीं. उबे रावून जुबलेवाचें मागणें म्हणया. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्त आमच्या भावातय तुवें आमकां दिलोलो भावार्थ आनी पवित्र आत्म्याद्वारे आमच्या काळजांत जळयलेलो सेवेचो दिवो तुज्या सर्गींच्या राजाच्या येण्याक आमचो बगी अत्रेक परस जागृत करूं. तुजी कृपा आमकां ताका नासतना सुवार्थेचें बी पोशण करतली जावं रुपांतर करूं. एक नवो सर्ग आनी एक नवी पृथ्वी आसा जावच्या खंडीत बरोवशान मनशा गुणांनी सगळे सृश्टेतय तें बी रुपांतर हाडूं. तेन्ना वायटाची सगळ्यात पुर्ती नाश जातली, तुजी महिमा ससना परजळटली. जुबलेवाची कृपा बरोवशाचे यात्रेका जावन आसच्या आमचे थंय सर्गींच्या दिरव्याचें अत्रेक नवो करूं. तीच कृपा सगळ्या पृथ्वेर आमच्या सोडवंदाराचो आनंद आनी समाधान पासरून ससनाक आशिर्वादी जाल्ल्या आमच्या देवा तुका सदांकाळ महिमा आनी वगळाप जावं. आमेन. पात्रून सांजता देवा, आमचे पासत विनाती कर. पात्रून सांजता देवा, आमचे
आमचे पासत विनंती कर पात्रोन साजुता देवा आमचे पासत विनंती कर या संसारी जिसो सैरो आणि धर्म जाऊन असलेल्या बघेन जोता देवा या आमच्या मागण्या तू आमचे सवे मेळ जेजो सोडवंदार समोर वाळमोग तू जाणं जाल्लोय ताच्या सोडवणीची स्वार्थ तुम्ही परिस्थितीला लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आणि मनुष्यकुळाच्या मोगान भरून तुवे रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आणि अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बरेच कश्ट अडचणींनी सांबाळून निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं केरी शरती जावन आसा तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातेनी आयला एक घडी बरो आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर कुटुंबाच्या गरजां खातीर कोणी आमचे लागीं मागूंक सांगला तांचे खातीर या पवित्र थाळा घेवच्या सकट भक्तीकां खातीर आनी प्रत्येक जावन गांवांत तशें परगांवांत आसच्या आमच्या बिरगज कुटुंबाच्या दानी खातीर आमच्या बिरगजेची बायल्या बिरगजेची गांवांत आनी परगांवांत सबाज जाण दानी आसात ह्या आमच्या पूर्ण शेताच्या बरेपणा खातीर जायती सेवा दान ती दितात बरें मन दाखयता ह्या दानीच्या कुटुंबांचेर तांच्या बिझनसाचेर वावराचेर तांच्या हर एका संगतीच्या देवाचे विस्तार आशिर्वाद आमी मागया प्रत्येक जावन पिडेस्तां प्रायवंतां खातीर आमी मागया आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्तांचो उडास काडया वाड्यांतल्या आस्पत्रेंत आसची आमची पिडेस्त भावंडां प्रत्येक जावन माता तेरेजा वाड्यांत हांव एक बहीण श्रीनिवास आस्पत्रेंत आसा ताप तिका बऱ्या भलायके खातीर आमी मागया आमचो भाव एलियास कुटीना ताच्या भलायके खातीर अनिता तावरो वेलंकणी वाडो ती डिस्चार्ज जावन घरा येयला तिच्याय भलायके खातीर आमी मागया आनी इतर पिडेस्तां खातीर म्हज्या मतीर काळोखान म्हजो बाबार्थ दंडलोंग पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या आपोस्तलीक पदवेन पयस धांवडे हे वर्त्या संदा म्हज्या काळजाचे गुंडायत हांव तुका उलो मारता आशा संडल्यां बरो वस्तू दिवचे खेरीत देणे तुका देवान दिला म्हजे जिणयेचे खांटे गुंडे म्हज्या काळजाचे कोर्सान हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माई पासे नांवा तेगे तूं म्हाका मोगान आदर्सून सुदारसून व्हर हांवें वडा पातेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमे वंदना तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमेन सर्वेस्व देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळो जो प्रकार तुमचेर मागोवन तो तुमकां माई पसन आनी काकुतीन वागो दुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसोने परमाने संवसारा पर्यंत आमचे सांगत आसा तो तुमचे सवे रावन तुमचे संरक्षण करो तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट वरो तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमचे राखण कर देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिसांक उजवाडान भरले तो तुमचे देहाचे सर वायट बसपून उडोव आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत कर आनी सर पद वेदा देव बाप आनी पद आनी पवित्र आत्मा आपला आशिर्वाद तुमचेर वतो आनी तुमचे सवे सदा आसो वचून यार क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा देवाचे उपकार शांती दिवन धाडटाय या संवसारांत म्हाका संदेश तुजो प्रसारू कृपा दी तूं म्हाका शांती दिवन धाडटाय या संवसारांत म्हाका संदेश तुजो प्रसारू कृपा दी तूं म्हाका दिव्यांचेर केदीस पातये नासता तुजेर सोम्या हांव पातयेता कसदणी कितेंच लेकी नासता दैवीक उतार तुजे गासयता शांती दिवन धाडटाय या संवसारांत म्हाका संदेश तुजो प्रसारू कृपा दी तूं म्हाका मुखार पुत्रा सवे अंकुवार मरे आशिर्वाद भगवंत सांजो देवा आम्हा पसत विनंती कर भगेन कसोचे करवे निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.